नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सतुस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. घर खात्याच्या मुखेली अधिकाऱ्यांसहित मुख्यमंत्र्यांचो सेक्युरिटी रिव्ह्यू. टेनंट लेबर व्हेरिफिकेशन सक्ती नासल्यार 10,000 तालाव. 20% पोलीस गस्तीर. जुलूसाक विरोध करतल्यांचेर काणकोण पुलिसेंत कागाळ. जुलूस आसूं वा आनी कितेंय, मुख्यमंत्री म्हणटा कायदो सुवेवस्था सांबाळून परवानगे विशीं निर्णय. म्हयनो जायत आयलो तरी वासुदेव भंडारी बेपत्ता. नेव्हीचे पाणबुडे ड्रोन घेवन ओल्ड गोवा पुलिसांचे सोमारा सावन परत सर्च ऑपरेशन सुरू. गोलती न्हाणेली दिवाडे पंचायतीचे ग्रामसभेत इको टुरिझम प्रकल्प आड थाराव. अवर लेडी ऑफ पायटी इगर्जी लागसार प्रकल्प येता म्हण बोवाळ. गोवा डेरीक अंदू 2.5 कोटी लाव. कामगारांचो टीएडीए वाडटा ते टक्केवारीन दूधकारांक रेट वाडोवन दिवचो म्हण आम सभेत मागणी. देवनागरीक अधिकृत लिपी दर्जो दिवपाच्या साहित्य अकादमीच्या निर्णयाक सुप्रीम कोर्टात आव्हान. रोमीक समान दर्जो जाय. ग्लोबल कोंकणी फोरम मांड सोबानाचो मंगळुरा थाराव. रोमीक विरोध ना. धर्म भाषेवयल्यान फूट घालपाचे कारस्थान. सुप्रीम कोर्टात वचचे. रोमीक वेगळो ट्रीटमेंट ना. कोंकणी भाषा मंडळाची भूमिका स्पष्ट. आणि ताळगावा शिमित्री काढून पुढे तेच सुवातेर आनीक एका नेपाळाची बॉडी. बहादूर खडक सोपलो. 2 वर्सांत ते सुवातेर अशेच 6 जाण सोपल्यात लोक सांगता. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान आयतारा घर खात्याच्या सगळ्या मुखेली आणि हेर अधिकाऱ्यांसहित सेक्युरिटी रिव्ह्यू मीटिंग घेतली. टेनंट आणि लेबर व्हेरिफिकेशन खंय सक्ती करिना तांकां 10,000ची फायन. आतां सावन 20% पुलीस फोर्स खंय रातचो गस्तीर. काय ना म्हज्या होम डिपार्टमेंटाचे ऑल हेड्स अलॉंग विथ द DGP आणि ऑल SPs म्हणजे SP नॉर्थ, SP क्रायम, SP परत सायबर सेक्युरिटी, परत सगळे जाण SP आज हांवें हांगा आपयल्लो आनी टोटल रिव्ह्यू सेक्युरिटीचो जो आहा पळय न्ही तो आज घेतलो. आणि एकंदर घेतल्या उपरांत काही गजाली ज्यो आसा पळय न्ही त्यो स्ट्रिक्टली केल्या. एक म्हणजे 100% टेनंट व्हेरिफिकेशन 1 तारखेपासून 10 तारखेपर्यंत कंपल्सरी टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म वो पोलीस स्टेशनाचेर दिवचोच पडटलो. आणि जर 10 तारखेच्या उपरांत आमकां कोणीय कोणा कडेन रावता मेळ्ळो जेणे जर फॉर्म भरूंक ना जाल्यार ताका मॅक्झिमम फायना 10,000 रुपया ताका 10,000 रुपया भरचे पडटले. हे कंपल्सरी करतले त्या खातीर ज्याच्या घरात कोण रावता आनी कंपल्सरी येवन आपलो टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरप वो चड गरजेचो आसा. आज आमी काही डिसिजन्स घेतला ताजो डिटेलान प्रेस नोट सांजचो पर्यंत हांव रिलीज करतलो. म्हणजे टेनंट व्हेरिफिकेशन, लेबर व्हेरिफिकेशन कंपल्सरी. लेबर कॉन्ट्रॅक्टर शूड बी रजिस्टर्ड विथ अवर लेबर कमिशनर्स. आणि जर ते लेबर कॉन्ट्रॅक्टरूय लेबर कमिशनराकडे रजिस्टर्ड नासत जाल्यार ह्यान फुडें तांचीय कामां बंद जातली. आणि तांच्यांनी कन्सर्न पोलीस स्टेशनाचेर त्या लेबर कॉन्ट्रॅक्टरांनी आपले लिस्ट ऑफ द लेबर्स आणि अलॉंग विथ देअर सेफ्टी आणि सेक्युरिटी आमी पळयता की फाटले जर इश्यू सगळे काडून पळयले जाल्यार प्रत्येक क्रायम म्हणजे डिफरंट क्रायम्स जर पळयत जाल्यार मॅक्झिमम हे भायरसून येयल्ले जे लोक आहा खंयच्याय स्टेटींतल्यान आसूनी भायरसून येयल्ले लोक जे हे इनवॉल्व आसात. ते कंट्रोल कसो करपाचो ताजेर वेरियस रित्या डिस्कशन्स जाला. आणि वेरियस रित्या डिस्कशन जाता आसतना आमचो 20% ऑफ द पुलीस फोर्स हेन्स फोर्थ वो नायट ड्युटीचेर आसतलो कंपल्सरी. तर वील द आनी PI कन्सर्न पुलीस स्टेशनचो
वो तो त्याच पुलीस स्टेशनच्या एरियेत रावतलो हाज्या फुडें. तो आपल्या घरा कडेन वचून येवन हांगा पुलिसींग करूंक शकतो ना. ही शूड बी कंपल्सरी अलॉंग वीथ द फॅमिली. ही शूड बी द स्टेशन इन दॅट पर्टिक्युलरली एरिया. त्या हितून तो आसप हें गरजेचें आसा. ह्यान फुडें 3 वर्सां जाल्ले 3 वर्सां आनी चड आशिल्लो PI त्या पुलीस स्टेशनांनी उरचे ना. तांकांय ट्रान्सफरी करतले. PI आसत, PSI आसत किंवा PC आसत. वी वील चेंज देम फ्रॉम द पुलीस स्टेशन टू ट्राफीक टू SB टू कोस्टल. हे सगळी रोटेशन सिस्टम ज्या थोडे जाण जाग्याचे जाल्ले आसले तांकां शिफ्ट करपाक सुरवात केला. खंयच्याच कोणाचो फावर लागून बिगोन जे PI ते आहा पण कोण उरचे ना, इन्क्लुडींग DYSP. जस्ट आय हॅव गिवन द इन्स्ट्रक्शन. म्हणजे 3 वर्सां वयर जाल्ले एकटोय खंयच्याच जाग्यार उरचो ना. ते स्ट्रिक्टली फुडल्या 3 ते 4 दिसांच्या भितर सगळ्यांच्यो ऑर्डरी येवपाक सुरवात जातल्यो. जुलूस आसूं वा आनीक कितेंय, कायदो सुवेवस्था पळोवन पुलीस परवानगी दिवप काय ना ते थारायतले, मुख्यमंत्री उलयला. मजगती काणकोण मशीद कमिटी आनी असोसिएशन ऑफ ऑल गोवा मुस्लीम जमातीची काणकोणा पुलीस कंप्लेन. जुलुसाक विरोध करतना नाका जाल्ली उतरां काडली म्हण खंय धर्मीक भावना दुखावल्यो. ऑफकोर्स आमी आमची DGP आनी आमचे सगळे PIs ह्या हेजेर योग्य तो निर्णय, खंयचो जुलूस आसूं किंवा आनी कितें आसूं, अकॉर्डिंग टू द सिच्युएशन्स दे टेक द एक्शन अकॉर्डिंग टू डॅट. म्हणजे दिवप ना दिवप दे टेक लॉ एंड ऑर्डर कितें जातली हें पळोवन ते परमिशन दितात. सांतिस्तेव उदकांत गेल्ल्या गाडयेच्या घडणुकेक 1 म्हयनो जायत आयलो. मात उदकांत गेल्लो वासुदेव भंडारी अजून सापडना. आतां ताचें परत सर्च ऑपरेशन सुरू. पोन्ने गोंयचे पुलीस, नेव्हीचे पाणबुडे आनी ड्रोन घेवन वासुदेवाक सोदूंक परत मोहीम. सांतिस्तेव न्हंयच्या तोंडार खोल मेरेन सर्च ऑपरेशन. गोलती न्हाणेली दिवाडे पंचायतीच्या ग्रामसभेत इको टुरिझम प्रकल्पा आड आवाज. प्रकल्पा आड थाराव. अवर लेडी ऑफ पायटी इगर्जी लागसार इको टुरिझम प्रकल्प येता म्हण बोवाळ. पंचायतीन विशय आमदारा मेरेन व्हेला. ग्रामसभेत दिवाडे रो फेरीचोय इशू आयलो. टुरिझम इको टुरिझम प्रोजेक्ट येता आनी तो प्रोजेक्ट येता सारको इगोर्जेक तेगून आनी सिमितेरीक तेगून आनी जस्ट 40 मिटर्स आमचे लॉर्ड गणपतीचें देवूळ आहा. आनी हे इतली हिस्टोरिकल प्लेस, द सेंक्टिटी ऑफ द होल प्लेस विल बी लॉस्ट. आय डोंट नो वॉट टुरिझम डिपार्टमेंट वॉन्ट टू डू. आमी कितें मागलेले, आमचे कॉरेस्पॉन्डंट पळय दवर, प्रत्येक टायम आमी टुरिझमांक सांगता तो पार्क डेवलप कर फॉर द बेनिफीट ऑफ द लोकल्स, सो दॅट द चिल्ड्रन इन द इवनिंग दे कॅन गो देर, दे कॅन प्ले देर. क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर which will be for the use of the people, the locals, and don't make such big projects. The identity of the village will be lost. We will be no more, we will be foreigners in our own land. So Jiwar is a unique village and these 7 members are committed to keep it as it is. Not an inch should be altered. And if required, we are not only ready to protest, even if we have to give our blood, we will give. ह्या प्रोजेक्टाक लागून आख्या गांवांत सिग्नेचरी घेवन ग्रामसभा घेवची म्हणून पंचायती कडेन विनंती केली आनी अबाउट 260 सायन्स आमी दिल्ल्यो. तातूंत आनीकूय पॉयंट आसले इन द इंट्रस्ट ऑफ द विलेज. सो ते पंचायतीन म्हाका लेटर धाडली, म्हाज्या नांवान थिंगा केअर ऑफ म्हाजें नांव घातलें, saying that it is rejected on the basis that we have not met 1/10 of the quorum. गोवा डेरी खंय ओनू 2,40,40,00,000 प्रॉफिट. डेरीच्या कामगारांचो TADA वाडटा त्या टक्केवारीन दूधकारांकय दुधाचो रेट वाडोवन दिवचो म्हण दूधकारांची आमसभेत मागणी. विशयाचो पुराय अभ्यास करून निर्णय जातलो म्हण डेरीचो चेअरमॅन पराग नगरसेकार सांगता. ऑडिटरान खंय ऑडिटांत बऱ्योच गजाली नोट केल्यात, त्योवूय जाग्यार घालतले. अनेक फावटी इंडिकेटर के दूध के घालतात पयलीं दूध घाले की तांकां ते दिसाक SMS वचपाक जाय, फॅट SMS कॉन्ट्रिब्यूट करता. फाटल्या इतल्या वर्सांनी आमी IPO लॉस करताले, तातूंत जवळ जवळ आमचे
2,40,00,000 दिसवानीचे लिमिटेड लॉसीस आसात. ह्या वर्सा 2,40,40,00,000 सुमार आमी प्रॉफिटान आसा. तांचें अशें म्हणणें आसा की जर तुमी फार्मरांक 3 रुपया वाडयात, जर तुमी वर्करांक DA कितलो वाडयता, वर्करांक जर DA 3% वाडयता जाल्यार फार्मरांक 3 रुपया वाडोवचे पडटा. तुमी पर लिटर वाडोवपाचें. जर तांकां 3% DA दिता आमी 3% दिता एग्जाम्पल, जाल्यार पर लिटर फार्मरांक 3 रुपया वाडोवपाचें. ऑडिटर जो आसा ताका आमी फ्री हँड दिल्लो की ते ऑडिट करतलो. आमी इंटरफियरन्स आमी कमिटी इंटरफियर करपाना, तुका जाय तशें ऑडिट. सो वी हॅज पॉयंटेड आउट सर्टन लॅक्युनास. MD दितले मॅनेजिंग डायरेक्टर ते 1 वर्सा खातीर ताजो पेमेंट NTDB करतले, नॉट ऑन इंडिया. प्लस आमी अपॉयंटमेंट लेटर दितले 1 म्हयन्यान तो जॉइन जातलो. आनी इन दॅट मीन टायम प्रोक्युरमेंट आमचे सध्या 40,000 40,000. आणि व्हॉट अबाउट सेल? सेल इज अराउंड 50,000. हे फावटी असो ऑडिटर स्टॅट्युटरी नेमलो की तेणी डेअरीची A to Z म्हणजे कंप्लीट आमकां ही कंप्लिटली दिल्या. म्हणजे फाल्यां आनी आमकां स्टडी करपाक डेअरीच पोझिशन खंय आहा, खंय स्टाफ चुकता, खंय कितें आहा ती कंप्लीट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. देवनागरीक एकमेव अधिकृत लिपीचो दर्जो दिवपाच्या साहित्य अकादमीच्या निर्णयाक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिवपाचो ग्लोबल कोंकणी फोरमाच्या बसकेंत निर्णय. हेर 4 लिपींचेर खंय अन्याय. रोमीक समान दर्जो मागतात. 6 वांगड्यांची समिती नेमून मुखार वचपाचे ग्लोबल कोंकणी फोरम आनी मांड सोबानाचे मंगळूरचे बसकेंत थारला. आयज मंगळूर शहरांत आमचें एक शिबीर जालें. ग्लोबल कोंकणी फोरम आणि मांड शोभन हांचे मदें एक सेमिनार घडोवन हाडलेली आनीक 2 पॉयंटांचेर भासाभास जाली. रोमी लिपीक राजभास कायद्यांत, गोंयच्या राजभास कायद्यांत मानाचो जागो दिवंक, आनीक दुसरी जो 4 लिपींचेर अन्याय जाला साहित्य अकादमीन फकत एकूच लिपीक ऑफिशियल स्क्रिप्ट म्हूण देवनागरीक मानून घेतल्या हाचेर भासाभास जाली. आनीक आयज आमी रेजोल्युशन पास केलें हें डिसिजन साहित्य अकादमीचें कोर्टान चॅलेंज करपाक. आनीक हाचेर आमी हे फुडें वावर फुडें व्हरतले. आयज दुसरें रेजोल्युशन घेतलां, एक नवी कमिटी घडोवन हाडल्या आनीक हांव ताचो कन्व्हेनर, म्हाका तेमी वेंचून काडला एज द प्रेसिडेंट ऑफ दीस द कन्व्हेनर ऑफ दीस न्यू कमिटी. तातूंत 6 जाण ग्लोबल फोरमाचे मेंबर आसा आनीक 6 जाण मांड शोभनाचे कर्नाटकाचे दुसरे संस्थेचे मेंबर आसा. आयज बरी सेमिनार जाली. जायतो लोक आशिल्लो. दोनूय वाटेनी जायते पॉयंट्स आनी चर्चा इशूवांचेर आमी भासाभास केली. आनीक म्हाका दिसता बाबेरी कोजारियो आनी टीम तांणी आमकां बरो सहकार आनी बरो सपोर्ट आनी कॉपरेशन हे मुवमेंटाक दिला. तांणी आमचे लिडरशिपाकूय आमकां संगात दिला आनी आमी रावता हे फुडें तो आमकां ताचो आदार आनी सपोर्ट दितलो ही चळवळ कोंकणीची फुडें व्हरोंक. रोमी कोंकणीच्या आड ना. भाशेच्या नांवान धर्म आनी गोंयकारां मदीं फूट घालपाचें चल्लां. हे खंय आंदोलकांनी मतीन धरचें. कोणाक सुप्रीम कोर्टांत वचपाचें आसा तांणी वचचें. मात रोमीक वेगळो ट्रिटमेंट मेळचो ना. कोंकणी भाशा मंडळाच्या वर्सुकी दिसाच्या कार्यावळीक प्रभारी अध्यक्ष रत्नमाला दिवकार उलयली. सुवाळ्यात पुरस्कारय भेटयले. कोंकणी आनीक एक हाली बोवाळ जावपाक लागले. कोंकणीचो दुस्वास जो कोणूय येता आनी तांकां अशी मोकळीक कोणें दिल्या म्हाका खबर ना. कोणूय येता खंयचोय विशय जालो जाल्यार कोंकणीचो दुस्वास, कोंकणीची फकाणां आमच्या म्हालगड्यांची फकाणां करतात. म्हाका तांकां एकच सांगून दिसता की तुमी आमच्या सोंशिकतायेचो अंत पळोवं नाका. कोंकणीच्या वाटी बेश्टो येनाका. हे उपद्रव करपी लोक फक्त ही 1-2 देखी जाल्यो वाडीत आसा आनी आमकां सगळ्यांक दूख भोगता. आनी गोंयांत कोंकणी समाजा मदीं ही धार्मीक दुफळी माजून तुमी ताका सारें घालनात न्हू. ताचेर मातसो तुमी गंभीरपणान विचार करचो.
आमी रोमी विरुद्ध नात. आमची पुराय कार्यावळ पळयत जाल्यार जे जे लोक कोंकणी रोमी कोंकणी खातीर वावुरता संस्था तांचे कडेन आमी जोड पालवान आमी तांचे बरोबर वावर करतात. आणि आतां सध्या ग्लोबल कोंकणी फोरम म्हणटात आनी सुप्रीम कोर्टान वचपाचे थारायलो अशें हांवें आयकलां. म्हाका दिसता तांणी वचचें, कारण ते पळय जे आरोप करतात की कांय कारस्थानां करून हे रोमी हक्क डावल्लो, तांणी जाणून घेवपाक जाय की साहित्य अकादमीन हो जो निर्णय घेतला एक भास एक लिपी, ती कोंकणीचोच मुद्दो घेवन ताचेर विचार करून हो निर्णय घेवंक ना. भारता भितर हेर भाशा आसात दोन लिपी वापरतात. ताळगांवां शिमित्री काडून फुडें आनीक एका नेपाळ्याची बॉडी. बहादूर खडक 61 वर्सांचो. तो राती खंय थंय पिवंक बशिल्लो. ताळगांवां लेबराचें काम करपी. देमायज टायट जाल्ल्यान सोंपला आसुंये म्हण लोक उलयता. फाटल्या 2 वर्सांत शिमित्री फुडें त्याच सुवातेर खंय अशेच 6 जाण सोंपल्यात. रातची पुलीस गस्त वाडोवची. आमी सद्या तालिगांव एरिया आसा, जे तालिगांव एरियेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा थंय आसा. आनी आयज दनपारां तो सायडीन शेत आसा बेश्टे फिल्ड्स आसा, तो एक डेड बॉडी गावल्ली आसा. जेन्ना इन्फॉर्मेशन काडली तेन्ना कळ्ळें की ती डेड बॉडी आसा ती लाल बहादूर खड्ड हेजी आसा आनी तो नेपाळचो रेजिडेंट आसा. तो हांगा कामाक आसतालो, पूण आयज तेजी दनपारां 11 सुमार डेड बॉडी गावल्ली आसा. जेन्ना आमी फॅमिली कडेन तेजी उलयली तेन्ना कळ्ळें की तेणी काल सांजचो तो फॅमिलीक फोन केल्लो खंय आनी जे हांगसर जे तालिगांव फुटपाथ आसा तेजे वरती सिटींग अरेंजमेंट केल्लो आसा बसपा खातीर. थंय खंय तो सोरो पिवपाक बसलेलो. पुलिसान जेन्ना विचारलें तेन्ना एक तेंचे दुबाव आसा की तो हांगसर पिवपाक बसलेलो आसतलो आनी एक वेळ आउट ऑफ कंट्रोल जावन तो उदकां पडूंक शकता म्हणून. जेन्ना हांगसर लोकल रेजिडेंट आसा तांकां विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की अशी 6वी केस जाल्ली आसा. फाटल्या 2 वर्सांनी अशी 6वी केस जाल्ली आसा की लोक जे हांगा तालिगांवचे बसपा खातीर अरेंजमेंट केल्ले आसा तो बसतात सोरो पितात आनी थोडे आउट ऑफ कंट्रोल जावन उदकां पडून तांकां मरण येता. जे ती बॉडी आशिल्ली ती पुलिसांनी गाडयेन घालून GMCन व्हेल्ली आसा आनी फुडलो तपास चालू आसा. आनी हांगसर जे लोकल्स लोक आसा ते मागतात की हांगसर पुलिसाचें पेट्रोलिंग वाडचें, कित्याक हांगसर खूब लोक खंय येवन सोरो पिवपाक बसता. आनी इवन तो हांगसर जे तालिगांव पंचायतीन मारलेलें आसा की हांगसर सोरो पिवप ना बोर्ड मारलेलो आसा, तरी पूण हांगसर जे खूब लोक आसा ते येवन हांगसर खंय सोरो पिवपाक बसता आनी अशे इन्सिडंट जातात. अशे इन्सिडंट जावचे न्ही म्हणून लोकांच्यांनी मागलां की पुलिसांचो जो पेट्रोलिंग आसा ते वाडचें म्हणून. स्टुडंटां खातीर शिस्त खूब करतात. सात आंद्रे मतदारसंघातल्या कुर्का पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचो इशू. कोविडांत बंद जाल्ल्यो बसी खंय अजून सुरू जाल्ल्यो ना. आदीं 8 बसी चलताल्यो, आतां खंय फक्त 2 चलतात. थळावे मिडिया मेरेन पावले. कामधंद्याक वतल्यांचे कॉलेजीच्या भुरग्यांचे हाल. आमदार विरेश म्हणटा कदंबा कडेन बसी मागल्यात, रिस्पॉन्स ना. हो ट्रान्सपोर्ट आहा पळय तो बसीच्या लोकांक लागून एक प्रॉब्लम जाताले. पयलीं कितें आहलें कोवीड टायमाच्यान न्हू पयलीं 7-8 कितें बसी चलताले प्रायवेट आसा ते. सो कोवीड टायमाच्यान साम स्टार्ट जाला हो प्रॉब्लम. तेन्नाच्यान 2च बसी हें जाला. तिंकां लोकल्सांक कितें आहा पळय सकाळची 7 कितें बस येताली एक आनी मागीर एक कितें 8:30 कितें बस येताली. सो 8:30 तेंची बस चुकत जाल्यार तेंकां मागीर वचपाक प्रॉब्लम जाताले. कामाक कोण आहा कामाचे कोण आहा पळय तिंकां चुकत न्हू जाल्यार बस वचपाक प्रॉब्लम जाताले. आमचं कितें सोद्या पयलीं सारके बसी नासना. संडेचे आनी सापून नासना. पयलीं संडेची आसताली बस, आतां तिवूय नासना. आनी हे मदीं आतां हॉलिडे कसले प्रायवेट ना गव्हर्मेंट हॉलिडे आसता तेवूय आतां बसी नासना. मागीर लोकांनी कितें करपाचें? गव्हर्मेंटाक लोकांनी सायनय मारून दिले. ते म्हणटा कितें तुमचो लोक येता आनी हें करता म्हणटा. तुमचे ते कोण ड्रायव्हर आहा ते म्हणटा हें बसी सारके चलता म्हणटा. कितें जाता बसीचो इश्यू जो जाल्लो आसा एक बस ऑलरेडी त्या रुटाक बंद जाल्ली आसा. सो आफ्टर दॅट जे आमकां रिक्वेस्ट येयल्ली लोकलांची ते आमी रिक्वेस्ट कदंबाक धाडलेले आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराकूय धाडलेले. पण तेजे नंतर आमचो जो असेंब्ली सेशन आसा असेंब्ली सेशनान पासून हो विशय जो आसा तो आमी लावन दवरलेलो आनी आमकां एश्युरन्स जे आसा ते मिनिस्टरान सांगलेलें की आपूण त्यो बसी आसा त्यो क्लियर करता. आतां गेली ती 2 वर्सां जाली आमी हेजो कंटिन्युअसली हो विशयाचो फॉलोअप करीत आसा. पण अजून पर्यंत त्यो EV बसीस ज्यो येता म्हूण सांगलेल्यो तेंच्यान सांगलेलें की 99 EV बसीस येवपाच्यो आसा म्हणून. पण अजून 100 येवपा आसले तितूंची एकूच कितें येयली दिसता आनी बाकीच्यो अजून पर्यंत येयल्ल्यो ना. 3 म्हयने मायज जायत आयले. फोंड्या अमरखंड केरीचो हुवारात व्हांवून गेल्लो रस्तो अजून सारको जायना. थळाव्यांचे कळलां.
रस्तो बेगोबेग जाग्यार घालचो म्हण मागणी. 48 वरां भितर इश्यू तडीक लावचो म्हण मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी. पावसाक लागून उरिल्ले मंगळारच्यान काम सुरू जातले. आमदार मंत्री गोविंदाचे उतर. नमस्कार, आमी आसा ते अमरखंड गांवांत केरी हांगासर आनी हो म्हाजो जो फाटल्यान तुमी रस्तो पळयता हो फाटल्या जवळ जवळ 3 म्हयने जायत येयले अशें लोकांचें म्हणणें आसा की हो रस्तो जे पावसान फाटल्या फावटी जो पावस पडला ह्या पावसान हो रस्तो सगळो कोसळून गेल्लो आसा. आमकां ह्या पुला खातीर भरपूर आमकां त्रास जाल्ले आसा. सादारण जुलयाचे 15 कितले तारखेर 17 तारखेक सुमार पूल कोसळ्ळेलो. तो चवथ आमी कशी तरी अशें काडली. अशे त्रास अशें जाल्यार तोय रस्तो सारको ना खेडेचो आनी होय हांगासर कितें कर म्हळ्यार तेवूय आमकां पर्यायी वेवस्था कितेंच करून कोणें दिल्ली ना. आज 3 म्हयने जाले अजून कांय हाजेर हें कांय ना. आमी कोणाक दोश दिना पूण हांगा हातून सीएमान प्रामुख्यान लक्ष घालून 48 तासां भितर हो आमकां 48 तासां भितर हो पूल आमकां पर्यायी वेवस्था करून दिवपा जाय. इतलेंच आमी सीएमा कडेन मागता. 15-20 भुरगीं स्कुलाचेर आसा हांगासर पूण तेंचे इतले हाल जाता सारके म्हणल्यार येवपाक वचपाक आनी दुसरी वाटूच ना येवपाक आमकां. आतां तेजे सायडीन मनीस रावता अशें कोणाक दिसत ना राजकारण्याक. अशें काय दिसता कित्याक तातूंत 3 म्हयने जाले कोणाक वाचपूच ना. ही मनीस काय जनावरां खंय तरी रानां जंगलां रावतात तुमी कशें तरी दीस काडटली कोणाक पडलेलें ना हांगासर. आयज आमी जेन्ना मेळ्ळे मिनिस्टराक तेन्ना ताणें सांगलें की ऑलरेडी ह्या रस्त्याचे सगळे जे प्रोसेस आसा तो जाल्लो आसा. तेन्ना फक्त पावसाक लागून थंय मशीन घालपाक मेळना म्हणून काम उरलेलें. पण आतां येता मंगळारच्यान हांगा JCB मशीन घालून जें कितें काम हे रस्त्याचें जावपाक जाय तें जातलें आनी सुरळीत लोकांक हो रस्तो मेळटलो. ह्या रस्त्याच्या कन्स्ट्रक्शना खातीर वर फुटिंगाचेर आज आमी एप्रुवल्स हाडिल्ले आसात. म्हाजे हिशोबा प्रमाणे आमी मंगळाराच्यान काम सुरू करपाचें ऑलरेडी आमी डिसिजन घेतिल्लें आसा. कामाचो कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां आमी नेलियार केल्लो आसा. ताका सांगिल्लें यू गो अहेड वीथ द वर्क कारण ते एमर्जन्सी वर्क जावन आसात आनी ह्या संदर्भात आदरणीय आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे एप्रुवल हांवें बरेच बाकीची फायल प्रोसेस जावचे पयलू ती खंयच अडकपाक जायना म्हणून आमी काम केल्लें आशिल्लें. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जियो TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.